मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मधुसूदनः मंगलम देवकी पुत्रः मंगलम गरुडध्वजः श्रीरामं हनुमत् सेव्यं श्रीकृष्णं भीमसेवितं श्रीव्यासं श्रीमदानंद तीर्थसंसेवितं भजे। ब्रह्मान्ताः गुरवः साक्षात् इष्टं दैवं श्रियःपतिः आचार्याः श्रीमदाचार्याः सन्तु मे जन्मजन्म। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। कार्कळ व्यंकटरमण देवस्थान हे दोन्ही देवस्थानांतू लागी लाग्यात कार्कळाक 3-4 पंत भेटी जाल्ले आसा आमगेले, किंतु आज ही विशेष जावन गेनू कार्कळचे समस्त जनाले उपस्थितींतू राघव जप केंद्राचे सर्वही जपार्थी कोण आसाची तांगेल उपस्थितींतू एक होड रीतीरी राम नाम जप कर का म्हण गेनू एक संकल्प केले। त्या नैशीचे आईचे दिवसाक आमगेले परम गुरुले पुण्यतिथी आशिल आचरण आशिल निमित्तान असेल एक अवकाशू आज हांग प्राप्त जाता आसा। आज संतोष कसले की म्हळ्यारी खंयचे परम गुरु स्वाम्याले चातुर्मास कार्कळांत घडले त्याची परम गुरुले पुण्यतिथी दिवसाक आमगेले कार्कळांतू 50-50 कोटी रामनाम जप अभियानाचे एक होड अभियान एक होड कार्य स्वामेल उपस्थितींतू आज तांगेले पुण्यतिथी दिवसा कार्कळान जाता आशिल्ले निमित्तान संपूर्ण कार्कळच्या जनांनी आमगेल परम गुरुक गौरव दिल्या म्हणून गेनू आमी ह्या संदर्भारी सांगचेक इच्छ पावताची। कितें की म्हळ्यारी केन्नाही पुण्यतिथी गुरुले परम गुरुले परमेष्ठी गुरुले हे तिनीही गुरुले पुण्यतिथी आचरण करचेक आमकां अवश्य जावन गेनू पर्तगाळींत उरका। खंयचे निमित्त कसने असल्यारी आमी थंय उरका, किंतु लास्ट एक 2 वर्षाक पर्तगाळींतू मस्त नवीकरण जाता आसा, मस्तीक थंय वास्तूचे कार्य घडत असता। त्या निमित्तान थोडेची अणवाळपणेक आनी थोडेची कष्ट जाता। त्या निमित्तान पोरू वर्स आमी अंकोला आशिल्ले, कितें की म्हळ्यारी तांणी अंतिम जावन गेनू गत जाल तांणी अंकोला अंतुची। त्या निमित्तान पोरू वर्स आमी अंकोला आशिल्ले। औंदू वर्स आमकां वापस आमी अवलोकन केलें पर्तगाळींतू पुण्यतिथीक वच्चे जाता म्हणून आमी लेखिल्ले, किंतु खंयची एक निमित्तान आमकां तें जालें ना। त्या निमित्तान आमी कुमटांतू वास्तव्य हें केलें, किंतु कार्कळचे कमिटी जावो नाजाल्यार हांगा जप केंद्रात जावो अनेक पंत येवन गेनू आमकां उट्टू लोकांक स्वामेल वट्टूची उपस्थिती रे एक राम नाम जप कर का म्हणून गेनू तांणी एक इच्छ व्यक्त केले। आता आमी जी अभियानाक स्फूर्ती दिले, आमी अभियानाक आरंभ करून दिले। आता तांणी तशी सांगिलतना ना रे तुमगेले जप केंद्र या ना म्हणून आमी सांगचे जायना, कित्याक म्हळ्यार जप केंद्र दिल्लेचे आमी आता आमी खंयचे रितीरी न्याय सांगका। त्या निमित्तान आमी सांगले की फाल्गुन कृष्ण षष्ठी आमगेले प्रिय गुरुवर्य स्वामेले पुण्यतिथी आसा आनी त्याचीच एक उडगासाक हांगा आयच्या दिवसाक उत्सव आसा। दोनीची उत्सवांनी हे जप एक दिवसाक जाता, तेतून स्वाम्यान त्या दिवस आयले री आमकां बर जाता म्हणून तांणी सांगले। त्या निमित्तान आयच्या दिवसाक प्रशस्त जावन गेनू आमी कुमटा तुलेना हांगा जप करचेकची विशेष जावन आज आयिल्ल आसाची। जप जाले नंतर कडे उत्सवांत वैकेच आमी सहभाग जावन कडेरी आमी कुमटा प्रयाण करताले। विशेष जावन संतोष कसले की म्हळ्यार आत्ता सांगले अध्यक्षांनी जयराम प्रभू तांणी तांगेले वक्तव्यांत सांगले की आमी व्यंकटरमण देवस्थानांत हेचीच केल्ले आसल्यार आतां पर्यंत तयार जाता आशिल्ले म्हणून, किंतु अनेक विशय कसन की म्हळ्यार तुमगेले राम नाम जप अभियान बाकी लोकांकिंता लेट आरंभ जाल्ले आशिल्ल्यान तू लास्ट जप केंद्र जाल्ले राघव जप केंद्र, किंतु लास्ट हे करून घेणं वैकेची 10 कोटीकिंत चढ तुमगेले जप जाल म्हळ्यार ते अत्यंत
महत्वाचे विषय बाकी लोकाले 300 ದಿವಸಕ್ಕಿಂತ ವೈರ್ ಜಲಸ 333 ದಿವಸಕ್ಕಿಂತ ಚಡ ತನಿ ರಾಮ್ ನಾಮ್ ಜಪ್ ಕೆಲಸ ತುಮ್ಗೆಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಾಲ ಮಳೆರಿ 255 ದಿವಸ ಮಾತ್ರ ಜಲೆ 45 + 33 केले लगे लगी 3 महिन्याचे डिफरन्स असा खंचे हा 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 ना आम्ही थोडे चुकलो उरताले आणि आता आमका स्पष्टीकरण मिळ प्रमाणे आरंभातुलेनची हांगा राम नाम जप आरंभ झाल्या म्हणून हे केले आम्ही आता बोर्डार येताना पळयताना 255 दिवस म्हणून गेलो थंय बरेल आसा आमगेल नदर चुकील ना त्या समज थंय 255 दिवस म्हणून गेलो बरेले वापस एकदा पळयाची अशी असल्यावर सुद्धा कारकळच्या लोकांनी अत्यंत भव्य रीतीरी राम नाम जपाक तुम्ही सहकार केला असा आणि आतापर्यंत बहुकोटीनं आमगेल राम नाम जप जाल्ला असा आणि बहुशः संख्ये कितले जाले ते तुमका ऑलरेडी गोत्त जाल्ले उरताले 333 दिवसा भितरी आमगेल 356 कोटी राम तारक मंत्र जप जाल्लेलो आसा म्हळ्यार लेखीलकिंत चड राम नाम जप आतापर्यंत जाल्लेलो आसा आणि हा कुट्टू हाका कारण आमगेले समाज बांधव आम्ही आरंभ करताना मस्तीतले एक मनान तू कशी करचे हाजे पहिले काय घडील अनुभव ना 100 कोटी केल्ले 100 कोटी जाल्लेले आनी उठू गोत आसा 100 कोटी राम नाम जप जाल्ले गोत आसा 100 कोटी लिखित राम नाम जप जाल्ले वैकेची आमकां गोत आसा आता हे लिखित वैके नाही आणि घरांत बसून घेन करचेही नाही हे एक कडे येऊन घेणू संकल्प कोरून घेणू रामाल ध्यान श्लोक म्हणून घेणू रामाल जप कोर घेणू कडे प्रार्थना कोरून घेणू कृष्णार्पण करचे तसाले एक संदर्भ सो ह्याची एक विषय घेऊन घेणू आम्ही मुखारसिले आणि प्रत्येक हेजेक एक 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 प्रश्न येता आशिल्ले जगतालवे म्हळ्यार आमकां 550 कोटी म्हळ्यार तितले सुलभच विषय नाही कित्याक म्हळ्यार आरंभ करताना आमकां गोत आसा एक म्हयन्याक 550 कोटी म्हळ्यार दिवसा 1 कोटी राम नाम जप जावू का एवरेज निरंतर नॉर्मल जावन घेवन वचका जाल्यार वैकेची एक दिवसाक 1 कोटी राम नाम जाव का 550 दिवसाक 550 कोटी म्हणून आज दिवसा 1 कोटी राम नाम जप जाव का म्हळ्यार सुलभ नाही आणि तेही उट्टू लोकांन एक कडे येऊन घेणू संकल्प पूर्वक जावन कर का स्टार्टिंग आम्ही एप्रिल 17 आरंभ केले मे 17 एप्रिल 17 तुलेन मे 17 1 महिने जाता सो 1 महिन्याक कितले जावक आशिल्ले 30 कोटी जावक आशिल्ले कडेर आनी थोडे दिवस आम्ही एक्सटेन्शन करून घेणू मे एंड पर्यंत पळयले 45 डेज पर्यंत पळयले 45 डेजाक आमगेल जप जाल्ले खाली 20 कोटी मात्र स्टार्टिंगाक 45 दिवसांतू जाल्ले 20 कोटी मायनस कितले 25 कोटी आशिल्ले आज तेन्ना स्टार्टिंगाक 25 कोटी मायनस आशिल्ले किंतु आज 23 कोटी प्लस जावन घेवन हांगा आमी येवन घेवन पाविल्ले आसात तेन्ना दिसले आता 25 सक्कल देवचे काही प्रॉब्लेम ना सक्कल एकदम देवता चढचे मात्र हगूर चढता जर एक दिवसू म्हळ्यार 50 लाख जाले म्हळ्यार 7 दिवसाक 3.5 कोटी कमी जाले एकदम 3.5 कोटी कमी जाले किंतु वापस वयर चढका जाल्यार 10 कोटी 1 वारा भितर करका वापस त्याची एवरेज येवका जाल्यार 10 कोटी केल्यार मात्र एवरेज येता किंतु एकदम तितले चढचेक जायना म्हळ्यार एकदम सकल हे जाता किंतु वयर चढचेक म्हळ्यार नेक्स्ट वाराक 8 कोटी जावका 9 कोटी जावका 10 कोटी जावका तेन्ना एवरेज आउट करचेक जाता आशिल्ले किंतु कडेरी हे 45 डेज जाले नंतर आमी वापस उट्टू लोकांक आपयले तुमगेल कष्ट कसने कसन प्रॉब्लेम येता आसा हे उट्टूची अवलोकन करून घेणू एक स्ट्रॅटेजी कोरूसून घेणू तांगेल एक तुम्ही कितले करचे जाता तुमगेले एक संख्या कशी आसा
तुमगे एक आता सांगल्या टार्गेट 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 म्हळ्यार लोकांक टार्गेट करचे आमगेल हे न्ही उद्देशू. आमगेल उद्देश कसन की म्हळ्यार तुमके एक गोल उरले रे. हा आमगेल एक गांवांक इतले करचे आमगेले कॅपॅसिटी आसा. इतले केल्ले म्हळ्यार ते तितले संख्ये तरी पावचे कितें रे सर्व लोक प्रयत्न करता म्हणले उद्देशान एक 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 गांवांक आमी हे केले. किंतु आजी कितले ते एक सांगेल आसा ताजेकिंत चड जावचे तसले एक संदर्भ व्यंकटरमण देवान पद्मावतीन देवीन अनुग्रह केल्लो आसा. आतां पर्यंत 10 कोटी जाल्लो आसा आनी आमकां अवश्य गोत आसा की ताजेकिंत चड त्यारंतू दांटून घेवन ताजेकिंत चड तुमगेले राम नाम जप अंतू खंडीत जाता म्हणले आमकां विश्वास आसा. आतां आमी उट्टू कडेन अत्यंत म्हळ्यार उट्टू कडेन खंय खंय पावल्याची थंय थंय जप केंद्राक आमी पाविल्ले आसाची, उपकेंद्राक वयके पाविल्ले आसाची, केलो लोकांक घरांत वयके पाविल्ले आसाची. इतलेक रामालेक गोडी लागले की म्हळ्यार आतां इवन तांगेल अंगडींतू तांगेल कंपनींत वयकेची राम नाम जप चाल जाल्लो आसा. आमी भटकळांत आसतना खंयची एक तांगेल व्हड शोरूम आसा थंय गॅरेज तांगेल गाडी हे थंय वयकेची राम नाम जप केलो म्हळ्यार व्हड हॉल आसा. सो तांकां थंय येवचेक वचचेक आनी लागीं जाता. भटकळ थोडे दूर जाता, एक 10-15 किलोमिटर जाता. सो दिवसा वचचेक येवचेक त्रास म्हणून गे न्हू तांणी थंय वयकेची राम नाम जप चाल केल्लो आसा. कोणाले लग्न जालें म्हळ्यार थंय वयकेची राम नाम जप चाल जाल्लो आसा. कोणाले बड्डे असल्यार थंय वयके राम नाम जप. सत्यनारायण व्रत असल्यार वयकेची राम नाम जप. थोडेची लोक चड दिसला बा आनी अर्ध तास यो रे राम नाम जप चाल करे म्हणून गे न्हू थंय थंयची उलोवन गे न्हू थंय वयकेची चाल जाल्लो आसा. म्हळ्यार हें कसन आसा की म्हळ्यार आज एक पळोवचेक मेळटा. फाल्याक ऑक्टोबर 18 तारीखा नंतर जालतना फाल्याक कोणें तरी सांगतलो अरे मागेले लग्ना टायमार पर्तगाळी मठाचे 50-50 कोटीचे कितें रे मागे लग्ना टायमार राम नाम जप केल्ले म्हणून घेन. बाकी दुसऱ्या लग्नाक कोणाक मेळना, तागे लग्नाक मात्र ताका तें मेळ्ळें भाग्य ना. कोणाले एक जन्म दिवस आसा बा ताका अवकाश मेळ्ळे ना. कोणें सत्यनारायण व्रत करता आसा ताका एक अवकाश मेळ्ळे. उट्टू लोकांक अवकाश मेळना. अनेक कसन की म्हळ्यार आज संपूर्ण कारकळचे समस्त जनांक एक भाग्याचे दिवस कसन की म्हळ्यार कोणाक मेळनाशिल्लो तसले एक अवकाश. केन्नाही आमी फाल्गुन कृष्ण षष्टीक आमी केन्नाही पर्तगाळी मठांत उरका. किंतु आज आमी कारकळांतू उरून गे न्हू कारकळांतू राम नाम जप करता आसले अवकाश मेळ्ळो आसा. हे नेक्स्ट इयर आनी मेळना, ताजे नेक्स्ट इयरय मेळना आनी मुखार केन्नाही जन्मांतू हे अवकाश मेळना. हे फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट आनी लास्ट हे कारकळच्या लोकांक मेळ्ळो आसा. आनी आतां विचारलें मस्त तुमी व्हड वेवस्थ करून दवरले. इतलो व्हड वेवस्थ केल्लो आसाची तुमी आमकां इतले वेवस्थांनी केल्लो आमकां गोत नाशिल्लें. आतां आयिल्ले नंतर आमी आयलो कडेन पयलीं विचारलें मरे कसन हें इतलो व्हड वेवस्थ करून घेवन दवरल्याची कसन हें म्हणून घेवन. किंतु उट्टू लोकांनी एक भक्ती भावान स्वामी येताची स्वामीला उपस्थिती रे राम नाम जप जाता बरे रितीर करका म्हणले का उद्देशान इतले तुम्ही व्यवस्थ केले. ते व्यवस्थ केले बद्दल पयलीं आमी हे संदर्भार संतोष अभिव्यक्त करताची. विशेष जावन मस्त लोक आतां एक जप केंद्र उपकेंद्र राम नाम जप आज अशी तरेचे हे जाले की म्हळ्यार आतां हे 50-50 दिवसां मध्ये आम्ही वैके चिंतन केले नाशिल्ले विशय समाज बांधवाल तर्फेन एक विषय येता आसा. ते कसन की म्हळ्यार आमी राम नाम जप करचे ना जप केंद्राक एक नाव दिवचे हे उठू आमी केले. आज खंयचे जप केंद्राक आमी नाव दिले ते जप केंद्रा नाव तांगेल घराक तांणी लावन घेता आसाचे. कितें की म्हळ्यार त्याची राम नाम जप जाता आशिल्लतना मागेल घर जालें म्हळ्यार उडगासाक त्याची जप केंद्रा नाव आतां तांगेल घराक दवरचे लागलेचे. म्हळ्यार इतले रितीचे आमकांय गोत ना असल एक परिस्थिती असल एक पळोवचेक एक मेळत की कितें म्हणून आमी ही केलें नाशिल्लें. किंतु आज ही समाज बांधव तांगेले एक खुशीन तांणी जप केंद्रा कसं नाव आसा त्या वयके तांगेले घराक दवरता आसले एक संदर्भ रामान हाडले म्हळ्यार ते राम नामाचे एक महिम कितलो आसा म्हळ्यार कितें रे तुमकां आमी हे संदर्भार सांगता आसात. हे प्रत्यक्ष उदाहरण आमी खंयकी हे केले विशय न्हय प्रत्यक्ष जावन घेवन मेळिल्लें तसलें उदाहरण आमी तुमकां सांगता आसात. आतां
एक पंत आमगेलो नारद मुनी हे जप देवाले नामस्मरण देवाल स्तोत्र पाठ करची कित्याक म्हळ्यार कितें री एक उदाहरणान सांगता जाल्यार की देवाक कोण अत्यंत प्रित्यास्पद म्हळ्यार कितें आमी सांगचे. नारद मुनी तुमकां गोत्त आसा, तो देवालेक वता, परमात्मालेक वता आनी परमात्मालेक विचारता, देवा तिनी लोकांतू अत्यंत जावन घे न्हू श्रेष्ठ भक्त जावन घे नाशिल्ले तसले लोक कोण, श्रेष्ठ जावन घे नाशिल्ले तसले भक्त कोण म्हणून एक तूं म्हाका सांग का म्हणून नारद मुनीन देवाला एक प्रश्न विचारले. देवान सांगले, तुगेले प्रश्नाक उत्तर दिवचेकिंता पयले मागेल एक कार्य करका तुवें. ते कार्य केले नंतर तुगेले प्रश्नाक हांव उत्तर दिता म्हणून सांगता. नारद मुनीक कार्य कसन की म्हळ्यार एक दिव दिलो, एक पणती दिले. ते पणतीन तूं भोर न्हू आ कंठ पर्यंत तेल घाले, वाती लावन दिव लायले आनी ते दिव खंय दवरले की म्हळ्यार मस्तकाचेर दवर घे म्हणून सांगले. नारदाले मस्तकाचेरी दवर घे म्हणून सांगले. आनी कसन करका की म्हळ्यार त्या मस्तकाचेर धोर घे न्हू ताणें भूमंडळाचे 3 प्रदक्षिण काडका म्हणून सांगले. आनी प्रदक्षिण काडताना एक थेंबो त्याल सकल पणाशी उरका म्हणून सांगले. नारद मुनी हां इतलें न्ही वे अडना हांव करता म्हणून सांगू न्हू ते पणती त्याल उठू भोर घे नाशिल्ले तसले पणती ताणें मस्तकार दवर घेतले आनी भूमंडलाचे 3 प्रदक्षिण काण घेवन एक हनी त्याल सकल पणाशीची वापस परमात्माले घेवन पावलो. आतां हे केले नंतर नारद मुनी खुशी पावला, हांव केलें न्ही म्हणून. ताका कसन दिसता आशिल्लें की म्हळ्यार परमात्मालो अत्यंत परमभक्त कोण, नारद मुनीची म्हणून न्हू, देव सांगतालो म्हणून न्हू, कोण लेखिलो, नारद मुनी लेखिलो. आतां तो परमात्माक विचारता, कोण 3 लोकांत अत्यंत श्रेष्ठ जावन घे नाशिल्ले तुगेले भक्त कोण म्हणून विचारतना तेन्ना नारद मुनील नांव सांगना. परमात्मो नारद मुनील नांव सांगना. ताका एक नंबर हें दिसलें, हांव 3 प्रदक्षिण काण घेवन आयलो, एक थेंबो त्याल सकट पडेल ना आनीक मागेल नांव सांगताना हो कसन हें म्हणून विचारतना परमात्माक विचारलें, तर तुगेलो श्रेष्ठ भक्त कोण, हांव न्ही जाल्यार ताका क्युरियोसिटी, ताका एक अपेक्षा दिसला, हांव ना जाल्यार कोण आनी म्हणून विचारतना जो व्यक्ती कृष्णान ताका विचारले, हांव तुका कार्य दिलें भई, मस्तकारी तूं ते दिव घेवन वच का, त्याल सकलपणाशी उरका, 3 प्रदक्षिण काण घेवन येवं का, उठू भई, आनी तूं केलें हेंय हांव मान्य करता. किंतु ते 3 प्रदक्षिण काण घेवन येताना एक थेंब बैके त्याल सकलपणाशी तूं उठू हें कार्य केलें, किंतु ते उठू करताना मागील कितलो उडगास आयलो तुका म्हणून सांग म्हणून विचारलें. ते नारद मुनी सांगता, कशी तुगेलो उडगास येता, तूं दिल्लें चॅलेंज पळयलें रे, त्याल सकलपणाशी उरका म्हणून सांगलें. आतां हांव त्याल सकलपणाशी हें करता की तुगेलें नामस्मरण करता की हें म्हाका कळ्ळें ना. हांव ते त्याल सकलपणाशी उरका म्हळ्यार थंय मागेलें एकाग्रत गेलें आनी तुगेलें नामस्मरण म्हाका जाल्लें ना म्हणून सांगलें. जर केन्ना तुका मागेलें नामस्मरण करचें काय ना, हांव तुगेलें श्रेष्ठ भक्त म्हण हांव कशी सांगचें तुका. तशें आसल्यार कोण मारे श्रेष्ठ भक्त म्हणून विचारतना पळय, जिवनांतू मस्त कश्ट आसा, मस्त त्रास आसा, संवसारांत आसाची, चवडू आसाची, घरांत बायल आसाची, तांगेलें पोशण करका, दिवसा उद्योगाक वचका, ते उद्योगांत मस्त कश्ट आसा, चवडवांक शाळे पेटोवका, लोकाल घरां मंगल कार्य आसा, इतलांनी उठू आसल्यार वैकेची पद्मावती देवस्थानांत येवन राम नाम जप करता आशीच म्हळ्यार कारकळचे जपार्थीची देवाला अत्यंत परम भक्त म्हणून सांगचेक जाता. कितें की म्हळ्यार आतां पळया, आतां एग्जामा दिवस चाल आसा, फाल्यां तुवें 10th स्टँडर्डा एग्जाम, आज कित लोक हांगा येवन पावले आमकां गोत ना, फाल्यां एग्जामा चड मार्क्स मेळटा हरशी सांगले. किंतु फाल्यां तुवें SSLCचे एग्जाम फाल्यां चाल जाता आनी इतलो आसल्यार वैकेची आज इतलो कायल्यार हंतू कोणेय तरी
तांगेल चवडू आले औस बापूस तरी हांगा आयलेच फाल्यां तांकां एग्जाम असल्यार वैकेची ना आजी स्वाम हांग येताची इतलो वर्षा प्रतीक्षा कोण घेन राबील असाची स्वामेल उपस्थितीची राम नाम जप करचे आसा चवडू आले एग्जाम कसं नाही जावं स्वामेल वटू राम नाम जप एक कर का म्हणले उद्देशानं अनेक लोक हांगा येयल्ले आसाची तेतकून आमी सांगले जिवनांत मस्त कश्ट आसा आमकां गोत आसा मस्त लोकांक केलो लोकांक काजू बियाचे इंडस्ट्रीन तूं मस्त लोकांक अडचण आयिल्लो आसा मस्त बँकाचे एक प्रॉब्लेम आयिल्लो आसा मस्त लोकांक तांगेल जिवनांतू तांगेल कश्ट आसा केलो व्यवहार लेखील तशी केलो लोकांक जालील ना केलो लोकांले स्वैरिके विशयांतू केलो लोकांक जाल ना केलो लोकांक लग्न ठरयल्लें आसा ते लग्नांत तूं व्यस्त आसा इतलेक झंझाट आसतना वैकेची केलो लोक सकाळी येवन घेवन जप करता आसाच केलो लोक सांजे येवन घेवन जप करता आसाच केलो लोक रात्री येवन घेवन जप करता आसाच म्हळ्यार इतलं कश्टार असल्यार वैकेची रामाक एक विसरचे नाही म्हणले मनांत असनिवे तोचीची परमात्माला श्रेष्ठ भक्त म्हणून न्हू देव सांगता त्या निमित्तानं जिवनांत कितलेही कष्ट आयल्यार वैकेची एक समय आमी देवा कितें अर्पण केलें म्हळ्यार तो देव आमकां खंडीतही रक्षण करता आतां इतलेक जपाचे केलो लोकांक एक चॅलेंज घेतले 550 दिवस हांव करता 550 days एक दिवसा एक पंता हांव करता एकलो मनुष्य आसा तक कसन की म्हळ्यार तागेले उद्योगाक ताण दिवसा खंय ना जाल्यार खंय तरी दुसऱ्या गांवांक वचका थंय वचून घेनू थंय व्यवहार करून घेनू थंय तुवें लोडिंग करून घेनू ते तागेले गांवां पेटून वापस ताणें तागेले गांवां येवका 2 दिवस गांवांत तांणी करून घेन आनी वापस काणें आनी खंय तरी वचका आतां ताण कसं प्लॅन केलें की म्हळ्यार खंयच्या गांवां वताना पयलीं तो राम नाम जप सेंटर खंय आसा म्हणून तो पळोवंक येता हां हांव फाल्यां त्या गांवां वचका त्या गांवांत जप सेंटर आसा की ना कित्याक म्हळ्यार वापस ताका रात्री येवं पर्यंत तागेल्या गांवांत राम नाम जप जाल्लो उरता कडे ताका थंय करचें जायना कित्याक म्हळ्यार प्रयाण करून 4 तास म्हळ्यार तागेले 6 घंटेक म्हळ्यार तो 8 घंटे पावता जाल्यार 6 घंटेच बॅच जावन गेले सो वापस ताका राम नाम जप कर बट एक दिवस मिस जालें न्ही ते एक मना खाता उरता म्हळ्यार कितें रे तो खंयचे गांवांत तूं लागीं जप सेंटर की उपकेंद्र की खंय आसा ते सोदून घेनू थंय राम नाम जप करून कडेर गांवां वचचें म्हळ्यार इतले रितीचे एक लोकाले एक लोकाले आयकोवचे गेल्यार मस्तीतले शिकचेक मेळटा मस्तीतले तांगेले अनुभव सांगचेक मेळटा आमी मस्तपंत सांगले अशीची जपाक येवन वैकेची केलो लोकांक लग्न वैके ठरिल्लो आसा कित्याक म्हळ्यार परिचय नाशिल्ले जपार्थी म्हणून घेवन केन्ना हांगा आयले तेन्ना तुमी कोण कसं नाही मागेले एक धूव आसा ती बेंगलोराक कामाक मागेले एक चल्ला आसा तोय बेंगलोराक आसा तुमगेले जातक दे तुमगेले जातक ह्या लग्न जावन गेले सो असले मस्तीतले जाल्लेले एक संदर्भ पळोवचेक मेळटा हे उठूची जन येवन घेवन केन्ना सांगताची तेन्ना दिसता अडना देवान एक राखला आमकां सांगिलाका एक लग्न तरी करून घेवन दिलें म्हणलें एक संतोशू आमकांय आसा तेन्नायशीची अनेक लोकांले जिवनांत केलो लोकांक अनुभव आयिल्ले ना केलो लोकांक अनुभव आयले किंतु केल्ले खंयचेही राम नाम जप व्यर्थ मात्र जायना केलेले एक राम नामाचे जपाचे फल ते केन्नाही ना जे केन्ना तरी एक दिवस देव अनुग्रह करताचीच बट आमकां कसन की म्हळ्यार कितलेही करा राम नाम जप अशी कसन 1 करा 2 करा अर्ध तास करा 1 तास करा 2 तास करा कितलेही करा तुमगेले गी त्या देवा बद्दल भक्ती मात्र ते व्यत्यास जायनाशी उरका एक राम नाम म्हळ्यार वैके पुरो फाल्यां तुला आमी एक म्हणटाचे म्हणून आमकां न्ही सांगताले 13 कोटी जावं का तुमगेले आमी हरशी सांगिले सांगचे तात्पर्य कसन की म्हळ्यार प्रत्येक राम नाम जपाक आमगेल भक्ती ताका अटॅच करका आतां सरकार मस्तीतले सांगता तुमगेल वोटर ID का आधार लिंक करका म्हणून सांगत आसा किंतु तुमगेल जीवनाक राम नाम लिंक केल्यार पुरो बाकी उठू आधार रामदेव तुमकां अनुग्रह करता आमी ते उठू लिंक करत बसले बँकाक लिंक केले इलेक्शन कार्डाक लिंक करका की आतां आनी खंय लिंक करताचे आनी आमकां गोतना किंतु तुमगेल जीवनाक हे राम नाम जप एक लिंक केले म्हळ्यार ताजे किंता व्हड आधार हे जगत तांतू ना आतां आमकां भक्ती कशी की म्हळ्यार आतां एक घरान तूं
कोणाक तुम्ही जेवणाक आपेताच, जेवण आपेलतना ताणें कोण अतिथीक आपेले त्या यजमानान बरे परमान केले. परमान म्हळ्यार पायसू, बरे पायस केले म्हणले का, बरे काजू पी की गोड की उट्टू घालून घेऊन साखर की उट्टू घालून तूप घालून बरे पायस केले म्हणले का. किंतु ताणें वाडताना कोण अतिथी आयला, तुमगेल्या घरान तुमी केन्नाय खालना उरताले, असल खावचेक योग जावं का अशी तशी म्हूण घे न्हू, ताका ते पायस वाडता जाल्यार तेन्ना तो कसो म्हणटा, म्हाका पायस नाका पुरो म्हणटा. एक दौल घाल कुडन पूर म्हणटा तो. कितलेही बरं असून वैकेची त्या वाडताल व्यक्तीनं तर तशी उलयले, असल पायस खावचेक योग जावं का, असल तूं जन्मांत खाले की ना की अशी तशी उलयले म्हळ्यार तेन्ना त्या पायसाक मोल ना. कितें म्हळ्यार पायस बरे जाल्ले उरताले, किंतु ते पायस वाडताले व्यवहारू, ते व्यक्तीले स्वभाव, ते व्यक्तीले एक भावना ते समना आशिल्ले. तातूंत तो कोण अतिथी थंय जेवणाक आयला तो कसन सांगता की म्हळ्यार म्हाका पुरो, म्हाका चड नाका, जायत पुरो म्हणटा. कितले बरें असल्यार वैकेची तो 4 पंत घेवन खायना. किंतु अनेक व्यक्ती आसा, ताणें अनेक व्यक्तीक तागेल्या घरात जेवणाक आपेले आनी ताणें तागेले पायसान तूं गोड घालना, काजू बी घालना, तूपही थोडेची तितले थोडे घाले. किंतु ताणें जर ताका कोण वाडटाना ताका सांगलें, आमगेल तसल घराक तुमी येवन घे न्हू, आमगेल एक केलेली तसल पायस तुमी स्विकारता आसा म्हळ्यार हें आमगेल भाग्य अशी म्हणून सांगितना त्या पायसान थोडेची साखर कमी असल्यार वैकेची 4 पंत खावन घेवन वता. कितें की म्हळ्यार ताका दुखोच ताका मनाना. कितें की म्हळ्यार त्या व्यक्तीक मागेल बद्दल एक भावन आसा आनी ताण त्या वाडटाना प्रितीपूर्वक तो केन्ना वाडटा आसा, तागेल ते प्रितीक हांवें दुख्ख दिवचें सम न्ही. तातूंत थोडे साखर कमी असल्यार वैके तो ताका सांगना, मारे तुगेल्यान साखर कमी आसा म्हणून सांगना. कितें म्हळ्यार सांगचें गेलें म्हळ्यार ताका खंय तरी एक दुखताल वेळा म्हणलें एक हाजेन तो सांगना. आनी तो तागेले एक पर्याप्त कसने ना जाल्यार वैकेची ताका वाडटाना तुमी मागेल घरा येवन घे न्हू, आमगेल तसा लोकांलो एक पायस तुमी स्विकार करता आसाची हाजे किंता मागेल व्हड भाग्य कसो म्हणून कोण सांगता तागेल भक्ती पळया. त्यातकून देव तुमी कितले जप केले म्हूण करतना कितले केले म्हणून तो पळयना. कशी तुमी मागेल राम नाम जप केले म्हण मात्र एक ग्रहण करता विना बाकी कसनय ग्रहण करना. आताची तुमकां आतांच हांगाचें एग्जाम्पल सांगता जाल्यार आतां मस्त लोक हांगा आसाची येवन घे न्हू, आतां तुमी नमस्कार घालताच, आतां तुमी नमस्कार घालताच. जर आमी प्रश्न विचारले तुमी नमस्कार स्वाम्याक घाले की नेला घाले, जर आयले तुमी नेला बसून घेवन तुमी नमस्कार घाले. आतां आमी जर प्रश्न केले तुमी स्वाम्याक नमस्कार घाले की त्या नेला नमस्कार घाल्ले म्हणटा तुमी कसं आमी आतां खंयच्याक ग्रहण करता ना, तांणी स्वाम्याक नमस्कार घालना नेलाक नमस्कार घाले म्हणून आमी सांगचें जातवे ना. तशी देव कसन ग्रहण करता की म्हळ्यार भावग्राही जनार्दन मनुष्याले त्या जप करताना तागेल भावन कसन आशिल्लें पळयत विना तो कितले जप केला कितले संख्यान केला ते पळयना. तशीच आमी वैकेची तुमी नमस्कार केलतना आमगेल किती रितांनी नमस्कार केले म्हळ्यार भावना आमी ग्रहण केले निमित्तान आमकां गोतस की म्हळ्यार तुमी नमस्कार केल्ले ते आमकांची म्हणून आमी ग्रहण करचेक जाता. तशी देव कशी ग्रहण करता तशी आमी वैकेची लोकाल भावना ग्रहण करता. आमगेल देव इतलेक आमचेर उपकार करता की म्हळ्यार की कितले तुमी नामस्मरण करता तितले तुमगेल काम करून दिता तो. ताका दुसऱ्या बद्दल मस्त ताका चिंता. तेतकून आमी केन्नाही निद्देलतना वैकेची देवाल स्मरण येवची तशी जावं आमकां. उठ लोकांक येना, केलो लोकांक येता, बट सकाळी उठेल तेन्ना कसन आयले ते गोतूरना. असल मस्तीत येता. केलो लोकांक दुस्वप्न येता, केलो लोकांक आनी कसने तरी उडगास येता, केलो लोकांक कारकळ व्यंकटरमण उडगास येतालो, केलो लोकांक आनी कसने तरी उडगास येताले निद्देलतना. सो तशी निद्देलतना वैकेची देवाले स्मरण येवचें तसले एक प्रकृती आमी करून घेवका. तसले एक स्वभाव अर्जुनाले एक आशिल्ले. त्यातकून कृष्ण अर्जुनाला उठू काम करून दिता आशिल्ले. ताका अहंकार वैके आशिल्ले.
अर्जुनाक अहंकार वैके आशिल्लो, किंतु तितलेची कृष्णालो परम भक्त जावन आशिल्ले निमित्तान कृष्णान प्रती पंत तागेले उठू कार्य करूसून दिल्लो आसा. तशी एक पंता युद्ध जाताना आमगेलो कृष्ण परमात्मा सारथी जावन घेवन बशिल्लो आसा. कोणालो? अर्जुनालो सारथी जावन घेवन बशिल्लो आसा. तातूंत ताका कसं म्हणटाचे आमी पार्थ सारथी म्हणून सांगताचे. पार्थ म्हळ्यार अर्जुन, सारथी म्हळ्यार तागेले सारथी जावन आशिल्लो कोण? कृष्ण. आता नेक्स्ट डे युद्धाक तयारी करका अर्जुन वैकेची प्रतिनित्य युद्ध करत 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 ताका वैके एक शरीर नेवे, ताका वैकेची एक एक पंता आलस्य, आलस्य म्हळ्यार थकवा, टायर्डनेस म्हणटा पळय, ताकाय थकून वता तो. दिवसा युद्ध करून घेवन ते गांडीव हातान दवरून घेवन दिवसा बाण सोडचे. एक दिवस कसं जालें म्हळ्यार अर्जुन ते कुटिरान तूं न्हिदिल्लो आसा, तो न्हिदचे गेला. हे दिकान कृष्ण परमात्मा अर्जुनाले रथाचे घोड्याक ताका वागत करता आसा, म्हळ्यार कॅर करून घेता आसा. कोण? कृष्ण. घोड कोणालो? अर्जुनालो. रथ कोणाले? अर्जुनाले. आणि ते घोड्याक कोण हे करता आसा? कृष्ण परमात्मा उठूची लालन पोषण, ताका खाण घालचे, ताका फाटी परसूचे, ताका हे उठू कोण करता आसा? कृष्ण करता आसा. तेन्नाची नारद मुनीर विचारता, संपूर्ण जगाकची तू अधिपती जावन घेवन आशिल्लो तसलो परमात्मा तू वचून वचून त्या अर्जुनाला घोड्याक आनी तुवें पहाटी परसूचे, ताका खाण घालचे, तो न्हिदला न्ही ताका कर म्हण का? तू कितें करचे बसला? तू संपूर्ण त्रिलोकाधिपती, तू जगत अधिपती, तू आनी हे करचे वे तागेले घोड्याक आनी तू थंय तण घालचे, ताका फाटी परसूचे, कसं अर्थ? तो पळय न्हिदला पळय, ताका सांगाय ताण करचे, तागेलो घोडो हो फाल्यां ताका रथाक ताका युद्धान ताका विजय जावका, तुका न्हय न्ही, तू करचे कितें म्हणून आनी उठ सांग. जायत मारे, तू एक थोडे भितर वच आनी अर्जुन कसन करता आसा एक पळोवंक घेवन यो म्हणून सांगता. नारद मुनी भितर वता, भितर वचून घेवन पांय घालता, थंय अर्जुन गाढ निद्रेंत आसा. हो भितर गेल्ले गोतना, केन्ना भायर आयल्या तेही गोतना, कसने गोतना, इतले गाढ निद्रेन तो अर्जुन न्हिदेलो आसा. कडे भितर वता, भितर वचून घेवन वापस अशी येताना एक स्वर आयकत ताका, एक स्वर आयकता. कसं म्हणकना कृष्णा 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 म्हणून घेवन अर्जुन तितले गाढ निद्रेंत असल्यार वैकेची कृष्णाला येता गेले उच्चारण मात्र येता आसा. कडेरी नारद मुनी वापस कृष्णाला घेता, आतां म्हाका कळ्ळें तू कित्याक अर्जुनाले सर्व ही कार्य करून कितें दिता आसा म्हणून घेवन म्हाका आत्त कळ्ळें म्हणून घेवन सांगता आसा. कित्याक म्हळ्यार अर्जुन गाढ निद्रेंत असल्यार वैकेची थंय कृष्णा नामस्मरण करता आशिल्ले निमित्तान कृष्णान हाका अर्जुनाल सर्व ही कार्य करूसून दिले. तशीची आमगेले कारकळांत आशिल्ले तशें सर्व ही समाज बांधवांनी रामाल नाम जप केल्ले निमित्तान एक ना जाल्यार एक दिवसू तोची राम तुमगेल खंयचे तरी एक काम करूसून घेवन तुम्ही केलेले तसले एक राम नाम जपाक योग्य फल दिता म्हळ्यार आमकां विश्वास आसा. आनी हे संदर्भारी आमी विश्वासारीच हे सांगचेक आमकां मस्तही संतोष आसा. आज आमी एक कसन की म्हळ्यार हांगुटू कडेन श्रीराम जय राम जय जय राम हांगा घडत आसा. एक संतोषाचे विशय कसन की म्हळ्यार अध्यक्ष वैके जे जय राम, अध्यक्षान आशिल्ले जप केंद्रान जय जय राम जायत आसा हांगा. दोन्ही मॅच जाल्ले जेन आमगेले मस्तीतले राम नाम जप जाता आसा. आतां फाल्यां तुल्यान किडो चेक चाल करनाकाची. तशी केल्यार वैकेची देव, तशी केल्यार वैकेची देव अनुग्रह करता. किडेल्यार वैकेची ना जाल्यार खंयचे तरी व्यंग जावन घेवन मारे तुगेल महाभारत चाल जाल मारे आतां म्हूण अशी केलो पंत आमी उलयताच. खंय तरी लढायचे हाय पळय आगेल महाभारत चाल जाले, खंय तरी एक दोन चार शब्द आगेल रामायण चाल जाले. अशी एक 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 आमी एक उलोच आसा. अशी एक अपभ्रंशाक नाजे व्यंग जावन घेवन हो पळय हो एक आयलो मारे राम अशी आमी एक सांगचे परिपाठ आसा. तशी केल्यार वैकेची त्या रितीन वैकेची तुम्ही देवाल नामस्मरण केल्यार वैकेची देव पावता म्हणून घेवन वैकेची सांगेल आसा.
अस्तोबम हेळनमेव वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेष अघहरम विभू म्हणून सांगितलं असता. अस्तोबम हेळनमेव खंचकी व्यंग रूपार वैकेची तुम्ही नामस्मरण केल्यार वैकेची तुगेल सर्व ही पाप नाश करता म्हणून सांगले. इतलं उपकार कोण करता? देव करता असा. किंतु आम्ही कितले देवा कितीर समय दिताची त्याची अत्यंत महत्वाचं आसा. आमगेले हे जप आरंभ जाताना मस्तीतला आमकां प्रश्न आशिल्लो कशी करचे जात की ना. एक दिवसाक फाल्याक समाज बांधवान प्रश्न विचारले. ना 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 आम्ही जप केंद्राकन येनाची घरांत करता जाल्यार आम्ही करताची म्हणून अशें जर लोकांन विचारले रे आम्ही कशी तांकां उत्तर दिवचे. फाल्याक एवरी टाइम घरा यो कोणाल की 10 किलोमीटर दूर, केलो लोकांल घर 15 किलोमीटर दूर, केलो लोकांक लागीं आसा. सो दिवसा येऊ का एक दिवस जाल्यार रडना. दिवसा 550 दिवस येऊन गेनो सतत जाऊन गेनो राम नाम जप जाऊ का. फाल्याक असेल कसं तरी प्रस्ताव आयले रे कसन करचे कशी उत्तर दिवचे. ना 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 घरांत अवकाश कोण दिला मात्र मी करताची. घरांत अवकाश कोण दिला जाल्यार आमकां प्रतिदिवस देवस्थाना वच्चेक जायना. आमकां अशी जाता तशी जाता त्रास जाता. किंतु एक समाज बांधवान वैकेची चकार काणाशीची सांगिल प्रमाणे कोरसून दिवन गेलो आम्ही कसन लेखले ना. कित लोकांना आमकां प्रश्न घाले हे जावचे 550 कोटी कसं नाही 550 लाख सांगता आशिल्ले न्ही. 550 लाख म्हणजे 5,50,00,000 लाख आराम जावन वता आशिल्ले. आनी केलो लोकांक आमगेल्याची कोणाक आमी जबाबदारी दिले तुम्ही वचून गेनो प्रचार करका. मारे 550 कोटी जबाबदारी दिले आमी कशी करचे मारे या. आज स्वाम्याक म्हणचेय न्ही ना म्हणचे काही जायना. म्हणल्यार करून घेन दाखवू ना म्हणल्यार स्वाम्याक वायट जावं का. कशी करचे कितें करचे प्रति एक प्रश्नेक उत्तर आमगेल समाज बांधवान करून घेन दाखयले. स्वाम्यान सांगिला विशयाक आम्ही फाटबळ दिवन गेनो लेखीलकिंत चड राम नाम जप करून घेन दाखयता म्हणून गेनो प्रति एक जप केंद्रान दाखवून दिला जन आज हांग पर्यंत येवन पाविल्लो आसा. लागी 119 जप केंद्र 1-2 जप केंद्र न्ही 119 जप केंद्रांतू आणि ताजेची चड ताजे एक 119 म्हळ्यार एक 50 की 60 उपकेंद्रांनी आसाची. 119 जप केंद्र ते सोन गेनो 50-60 उपकेंद्र ह्या उट्टू कडे मेळून गेनो आजपर्यंत इतले राम नाम जप जाता आसा. त्या वैकेनी अनेक लोकांना दुबईच्यान वैकेची राम नाम जप करका म्हणून येऊ का म्हळ्यार आमगेल राम इंटरनॅशनल जालो म्हणून आमी तेन्ना सांगले मारे इतलो पर्यंत आशिल्लो आता राम इंटरनॅशनल जालो दिसता म्हणून. म्हळ्यार तांकां वैकेची राम नाम जप करका म्हळ्यार एक आसक्ती. बट एक प्रॉब्लेम कसन की म्हळ्यार तांकां संकल्प विंगड जाता. हे भारत खंड ते क्रौंच द्वीप विंगड जाता. कडेरी मस्तीतले थंय हे जाता म्हळ्यार जेन्ना तांणी राम नाम जप करतासच किंतु तांणी सपरेट जावन घेवन स्वाम्याकच ही वपसूत तसेल तांणी हे करतासच. म्हळ्यार इतले रितीन दुबय अंत वैके तांगेल घरांत तूं आतां फोटो पावन घेवन थंय राम ना दिवसा आमगेल राम संचार करत आसा. हांग तुलेन थंय वता थंय राम नाम जप घेता. म्हळ्यार इतलेक पळोवचेक अवकाश मेळ्ळे की हे केन्ना पर्यंत ऑक्टोबर 18 पर्यंत. ऑक्टोबर 18 नंतरच न्ही तेन्ना उडगास येता. अरे आमी लग्ना टायमारी हे केल्ले आमी थंय बसून हे केल्ले भटमाम तेन्ना जांबय काडता आशिल्लो तो एकलो थंय बसून घेवन न्हीद काडता आशिल्लो तो थंय हे करता आशिल्लो तो उद्दा पिता आशिल्लो हे ते उठू केन्ना उडगास येता. उठू जाले नंतर उडगास येता. आत्ता दिसता हे आनी 6 म्हयने केन्ना वता केन्ना जाता. आता 1 वर्ष जावन गेले म्हळ्यार मुकाविले रामनवमीक 1 वर्ष जाता. तदनंतर आनी एक 6 म्हयने आमगेल राम नाम जप उरता तेन्ना उडगास येता. जाल्ले मुरे 18 ऑक्टोबर जाले नंतर 19 ऑक्टोबर आता कसं करचे तेन्ना हे उठू उडगास येता. आमी 3 घंटे वता आशिल्ले आमी थंय बसता आशिल्ले हे करता आशिल्ले तशी करता आशिल्ले. 19 ऑक्टोबराक काही ना म्हळ्यार कुडें नस पळया तेन्ना हे उठूचे पयले चाल जाता. त्या निमित्तान आमी सर्व ही समाज बांधव आम्ही वैकेची अत्यंत भाग्यवंत आम्ही म्हणून सांगताची कितें की म्हळ्यार ह्याची संदर्भारी अयोध्यांतू आमगेल रामलल्ला प्रतिष्ठा घडिल्लो आसा आणि त्याची संदर्भारी 550 कोटी राम नाम जप जाल्लो आसा. सो दोन्हीची
एक टायमारी आमकां प्राप्त जाल्लो आसा ते जानेवारी 2024 रामलला प्रतिश्ठा जाले आनी एप्रिल 17 तारीखाक राम नाम जप अभियान आरंभ जाले. सो दोनीची एक वर्षाक हे घडिल्लो आसा, घोवन घेवन आयिल्लो आसा आनी मुखावेल दिवसांतू आनीकची विशेष जावन घेवन राम नाम जप जावका. आनी आतांनी चड आमी समय घेनाची, इतलो व्हड रितीन तुमी भव्य हांगा वेवस्था केल्लो आसा, मस्त लोक हांगा आयिल्लो आसाची. सर्व लोकाले ಒಟ್ಟು मेळून घेवन आमी राम नाम जप करच्याक एक अवकाश मेळ्ळो आसा. त्या नैशीच आमगेल कसन एक हितनुडी कसन की म्हळ्यार केन्नाही देवाक लास्ट चिंतन करच्याक वचनाकाच, आरंभाकची देवाल उडगास येवची तशी करा. कित्याक की म्हळ्यार आमी केन्ना कश्ट येताची तेन्ना आमकां लास्ट आमी देवाल उडगास करच्याक आमी आरंभ करता. फॉर एन एग्जाम्पल, आतां लग्ना सोयरीकांनी करचें गेलतना आमी फस्ट कसन पळयताची, चल्ल कसन काम करता आसा, चेल्ल्याला जॉब कसन आहे, चेल्ल्याक पगार कितलो मेळटा, चेल्ल्याला हायट कसन आहे, एक्सेट्रा 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 उठू विचारताची. हे दिकान चेल्ले कारवायकेची चेल्ली बद्दल चेल्ली कसन काम करता आसा, चेल्लीक कितले जॉब आसा, चेल्लीक रांदप करचेक येता की ना, हे उठूची पळयत बसताची. किंतु दोन्ही सायडाचे चेल्लो भजन म्हणटा की ना ते कोणें विचारना. चेल्लो वर्षाक कितले पंत कुलदेवस्थाना वता हे विचारना. चेल्लो प्रति वर्ष तागेल घरांत कसन धार्मिक कृत्य करता ते विचारना. हे दिकान चेल्ले कारवेके चेल्ली कारा विचारतना चेल्ली प्रतिनित्य तुळशीक उद्दा घालता की ना, फाल्यां चेल्ली प्रति दिवस रंगोली घालता की ना हे कोणें विचारना. जॉब, पैसे, हायट, वेट कसन खाताची कितें हे देवाल उडगास केन्ना आयले लास्ट कडे लास्ट कुलदेव गोत्रू हे उठू कडेर पळय. पयले हेची बेंगलोर हांगतास की कितें फस्ट म्हण प्रश्न. कडेरी जॉब करता की कितें, कितले पगार, हे मॅच जाले कुडन कडेरी बाकीचे मुखार वता. आमगेले उडगास देवाल उडगास केन्ना लास्ट अशी जायनाशी उरका. केन्नाही फस्ट देवाल उडगास येवका, कडेरी बाकीचे आमी पळोवन घेवका. आतां आमकां महाभारतांत वैकेची केन्ना द्रौपदीले वस्त्रापहरण जाता तुमकां गोत आसा. दुशासनू थंय वस्त्रापहरण करता. ते वस्त्रापहरण जाता आशिल्ल्या समयाचेरी द्रौपदीन पयले कसन केलें की म्हळ्यार तिगेल कितले शक्ती आसा, तिगेल शक्तीन तिगेल वस्त्र रक्षण करचे तीन प्रयत्न केले. तो तांडीत आसा आनी द्रौपदी ते तांडी नाशी उरचेक तीन कसन प्रयत्न करचे जाता ती तिगेल प्रयत्न करता आसा. किंतु तिगेल प्रयत्न स्वताचे प्रयत्न दुशासनाल शक्ती येदुरो कमी जाता. कितले गेल्यारी दुशासन एकलो दारलो मनुष्य तांडिल्यारी तिका त्रास जाता. तरी ती प्रयत्न करता आसा, तिगेल एक मान रक्षण करचेक ती प्रयत्न करता आसा. तिका केन्ना स्वता प्रयत्न करता आनी तिका जालना. तीन कडेन कोणाक पळयले, तांगेल पंच पांडवांक पळयले. बाय तांगेल दारले कोण आसाची पंच पांडवांक केले म्हळ्यार बामूण निवे पंच पांडवांक पळयले. कडे म्हालगड जावन गेनू द्रोण आसाची, भीष्म आसाची, तांक कुट्टू लोकांक पळयले. कोणेही प्रतिसाद दिलना. स्वताची शक्ती उपयोगाक येयलना. हे पंच पांडव तांणीही हे करचेक जालना. कित्याक जालना म्हळ्यार तांणी द्यूत क्रिडेन तांणी पराजय जाल्लो आसा. सो आतां उलोवचेक जायना. आनी द्रोणाचार्य, भीष्म तांणी परान्न खावन घेवन बशिल्ला जन तांकांही तांगेल विरुद्ध उलोवचेक जायना. हांगेल उट्टुलो काल जाले नंतर कडेरी द्रौपदीन कोणाल उडगास केले, कृष्णाल उडगास केले. कृष्णाल उडगास केले नंतर कृष्णान तिका अक्षय वस्त्र प्रदान करून घेवन तिगेल मानाचे रक्षण करूसून दिले. हे उठू जाले नंतर द्रौपदीन कृष्णाक विचारले, तुवें वस्त्र दिवचें आशिल्लें आसलें पयले दिवेत आशिल्ले न्ही, हांव तुका आपेल पर्यंत तुवें राख आशिल्ले. तेन्ना कृष्णान सांगलें, हांव राखत आशिल्लो, तूं मागेल उडगास केन्ना करता म्हणून घेवन. तूं मागेले उडगासू केन्ना करता. आरंभाक तूं उडगास केलना, कडेर कोणेची म्हाका सहाय्य मेळना म्हण कुडेन तेन्ना तूं मागेल उडगास करचेक तूं चाल केलें. आनी तूं केन्ना मागेल उडगास केलें तेन्ना हांव तुका अक्षय प्रदान केलें. जर पयलेची कृष्णान द्रौपदीन
जर कृष्णाला स्मरण केलं असलं री पहिलेची कृष्ण अक्षय वस्त्र प्रदान करता आशिल्लो तीन हांगेल उठूला काल पहिले स्वतःची शक्ती पळयले कडे तांक पळयले उठू लोकांना ना म्हणलं कुठे लास्ट कोणाला पावलं मी देवाला पावले त्यातकून केन्नाही आम्ही देवाल बद्दल पहिलं आम्ही चिंतन करका बाकी विषय आम्ही कडेर करका म्हणून सांगितले ह्याचीच एक कारण त्यातकून सर्व लोकांना वैकेची देवाल कितल लागी उरताची तितल तुमका बरं आहे एक आमक संतोष कसन की मग कारकळांतू उट्टू लोकाल घर व्यंकटरमण देवाल लागी असा बँगलोरांत असेल मज मेळना बँगलोरांतू कंपनी लागी अस विना देवस्थान लागी ना देवस्थाना लागी तुम्ही नाची ते कंपनी लागी असाच नाजुलरी 15 किलोमीटर दूर वचका 20 किलोमीटर दूर वचका किंतु कसन की म्हळ्यारी कंपनी तुमका भायर काढून उडयता कंपनी तांकां जर प्रॉफिट जावका जाल्यारी ले ऑफ करून घेवन तुमकां भायर काडून उडयता किंतु कारकल व्यंकटरमण तुमकां भायर घालना तो आनीक लागी हाण घेवन तुमकां आनीकची अभिवृद्धी करच्याक तुमकां अनुग्रह करता सो बँगलोरांतू हे व्यत्यासू कारकळांत हे व्यत्यास हे तुमकां पळोवच्याक मेळटा त्या निमित्तान आयच्या दिवसाक इतले भक्तीपूर्वक जावन घेवन प्रितीपूर्वक जावन आमगेले परमगुरू स्वामेले पुण्यतिथी दिवसाक असेल एक भव्य रितीरी तुम्ही रामनाम जपाचे आयोजन केल्लें आसा हे सर्व ही आयोजन केलेलं तसले आढळीत मंडळी हांगाचे वैदिक वर्ग ते तशीची जपार्थी तुमगेले सहकार नाशीची काही करचेक जायना कितलेही भटमामान म्हणल्यार वैकेची यद्राक जर जपार्थी ना जाल्यारी आमगेली संख्या वाडना जर संख्या वाडका जाल्यारी तेन्ना जन हांगा येवका आनी तितले जन हांगा आईल बद्दल आमी संतोष व्यक्त करताची देव सगळ्यांक भर घडोवो तुमगेल्या घरांतू तुम्ही करता आसले उद्योग व्यवसायांतू तुमगेल्या घरांतू चवडुवां घेवचे तसले तांगेले लौकिक शिक्षणांतू दार्ल मनशे तांणी करता आसले तांगेले उद्योग व्यवसायांतू बायलांकही अखंडित सौभाग्य तांकां प्राप्त जावका तशीच वैदिक वर्ग तांगेले पुरोहित जीवनांतू नित्य निरंतर क्षेमाभिवृद्धी नांदतुरो अशी देवचरणी गुरुचरणी प्रार्थना करीत आमगेले आशीर्वाद परभाषणाचे आमी मंगल घडयताची श्री कृष्णार्पणमस्तु.